केंद्र सरकारान लोकसभा वेंचणूक लागीं पावला ते पळोवन अन्न सुरक्षा येवजण चालीक लायल्या। ह्या येवजणे खाला तांदूळ आनी गंव 2 ते 3 रुपयांनी मेळटले। आता शेतां कोण करतलो अशी टिका नागरी पुरवण मंत्री दयानंद मांद्रेकारान केली। भारत स्वाभिमान दिवचले घडोवन हाडिल्ल्या शेतकार मेळाव्याच्या उक्तावण सुवाळ्यात तो उलयतालो। गव्हर्नमेंटान या नॅशनल सिक्युरिटी बिलाच्या अंडर अशी एक योजना तयार केल्या की फुडें जे लोकांक आपण 3 रुपया किलो तांदूळ, 3 रुपये आणि 2 रुपये किलो तांदूळ, आता 3 रुपये आणि 2 रुपयान जर किलो तांदूळ जर मेळत जाल्यार तुम्हीच सांगा पळया लोक आणि शेताकडे वयतले किंवा शेताकडे पळयतले सुद्दां पळोवचे ना। आमी केवळ 6 महिन्या फुड्यान दिसणारी इलेक्शनां पळोवन जर आमी अशा पद्धतीची जर घोषणा करपाक लागले की व्हडले पार्टी आसा सेंट्रल गव्हर्नमेंट अशा पद्धतीची जर आमी घोषणा करपाक लागले जाल्यार खऱ्यांनीच आमी जी हे मेळावे घेता हे सगळे महोत्सव करता की लोकांक शेती कडेन वचपाक लागून तांकां आमी आकर्षित करूंक सोदता जाल्यार खऱ्यांनीच शेतकार शेतान वयतले काय कितें। भारत स्वाभिमानान शेतकारां खातीर दिवचले मेळावो आयोजीत केल्लो। मेळाव्याचे मुख्यमंत्र्यान शुक्रारा सांजे उक्तावण केलें। शेतकारांक पारंपारीक शेतीची माहिती दिवंक हो मेळावो घडोवन हाडला। हो मेळावो 1 डिसेंबर मेरेन चलतलो। शेतकरी हो जर टिकूंक शकलो जाल्यार भुरगीं सुद्दां आमची हळूहळू करून शेता कडेन वचपाक शकता आनी मॉडर्न टॅक्निकाचो मॉडर्न बियाण्यांचो वापर करून आमचे ओरिजिनल न वगडायता प्रोडक्शन वाडोवंक शकता। प्रुडंटा खातीर उदय परब। पोर्तुगीज नागरीक प्रकरणा वेल्यान लोकां मदीं भिरांतीचें वातावरण तयार करून लोकसभा वेंचणुकेत भाजपा मतां घेवंक सोदता असो आरोप फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केला। गोंय सरकारान ह्या प्रस्नाचेर धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी विजयान केल्या। सनबर्न प्रकरणात पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक काडून उडोवचो अशी मागणी फातोर्डेच्या आमदारान केल्या। पोर्तुगेज नागरिकत्व प्रकरणात फटीच्यो कागाळी जावपाची शक्यता आशिल्ल्यान गोंय सरकारान धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी फातोर्डेचो अपक्ष आमदार विजय सरदेसायान केल्या। सो म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टरान एक सर्क्युलर धाडूंक जाय सगळे पुलीस स्टेशनाक की ह्यो FIR रजिस्टर करपाच्यो न्ही म्हणून आनी चीफ मिनिस्टराचे पार्टेन ड्युअल सिटीजनशिपाचेर क्लियर स्टँड घेवंक जाय। म्हाका दिसता आज जें कितें चालू आहा तें फकत घोळ आनी वाडोवप, गोंयच्या लोकांचे मदीं एक ट्रॉमा हाडप, फियर सायकोसीस हाडप आनी लास्टाक लोकसभेक मतां घेवपाची टॅक्नीक चालू आहा। म्हणून म्हाका दिसता आज आमच्या सरकाराचो जो स्टँड आहा बलात्कार प्रकरणात तरुण तेजपाला आड सगळो पुलीस फोर्स वापरपी गोंय सरकार वास्कोतल्या बलात्कार प्रकरणा आड कित्याक कारवाय करिना असो प्रश्न आमदार विजयाक पडला। हो इंट्रस्ट जर तांणी वास्को जेन्ना आमचे गोंयकार जर इलेक्ट जाले तेन्ना जर होच इंट्रस्ट दाखयलेलो जाल्यार पर्रीकार वूड हॅव बीन अ हिरो नॉट ओन्ली इन नॅशनल लेवल बट हिरो ऑल्सो इन वास्को। आज अशें जाल्लें आहा दॅट ही इज अ हिरो इन दिल्ली, हिरो एट द नॅशनल लेवल बिकॉज ही इज ट्रायंग टू अरेस्ट तरुण तेजपाल बट ही इज अ झिरो इन गोवा। सनबर्न प्रकरणात व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जाल्ल्यान पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकाराक काडून उडोवचो अशी मागणी आमदार सरदेसायान केल्या। सनबर्न जर जालें अगेन्स्ट ऑल एडवायस बाय द कलेक्टर हांगा पळय सायन मारिल्ले आहा ते पळय मिहीर वर्धन, एडिशनल कलेक्टर नावती, डायरेक्टर टुरिझम, प्रेसिडेंट TTAG हांणी डिसिजन घेतलेलें आहा। हे सगळे सांगूनय बी जर चीफ मिनिस्टर हे सनबर्न एलाव करता जाल्यार हातूंत क्लियर कट दिसता की कितें तरी देर इज अ क्लियर कट करप्शन इनवॉल्ड जातून द फिंगर ऑन द निडल ऑफ सस्पिशन डायरेक्टली पॉइंट्स टू टुरिझम मिनिस्टर हू शूड बी सेक्ट। ताका पयल्यांतलो पयलो काडून उडोवपाक जाय। प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान मयूर नायक। MPTन सुशांत नायकाक प्रीपेड टॅक्सी कावंटर चलोवपाक दिल्ल्यान मुरगांवच्या सुमार 350 टॅक्सीवाल्यांच्या पोटाचो प्रस्न उप्रासला। MPTन घेतिल्लो निर्णय बेकायदेशीर आनी ताका लागून ह्या प्रकरणात उपजिल्हाधिकाऱ्यान लक्ष घालचें अशी मागणी मुरगांव टुरिस्ट टॅक्सी युनियनान केल्या। ह्या प्रस्नाचेर 9 डिसेंबराक जोड बसका घेवन उपाय काडटले। MPTन येवपी जहाजांतल्या प्रवाशांची भाडी मारपी मुरगांव टुरिस्ट टॅक्सी युनियनाचे वांगडी उपजिल्लोधिकाऱ्याक मेळ्ळे। MPTन बेकायदेशीर रितीन सुशांत नायकाक प्रीपेड टॅक्सी कावंटर चलोवपाक दिल्ल्यान हेर टॅक्सीवाल्यांच्या पोटाचो प्रश्न उप्रासला अशें युनियनाचें म्हणणें। प्रीपेड टॅक्सी कावंटर हो MPTक रायट ना दिवपाक वेदर द डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट
Transport have given permission to Mr. Vishant Naik to put prepaid taxi counter in premises of MPT. उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण 9 डिसेंबर मेरेन सोडवपाचे उतर दिल्ल्याचे युनियनाचे अध्यक्षान सांगले. Chairman documents produce करपाक लागला तेका. Till today he has not submitted the documents. MPT had made a letter to him to submit so and so documents. And अजून apply केला म्हणून सांगता तो. So त्या पर्यंत आमकां शिप अटेंड करनाका म्हणून सांगला and we agreed to that. प्रकरण मिटाय मेरेन टॅक्सी युनियनान कायदो हातान घेवचो न्ही अशें आवाहन उपजिल्हाधिकाऱ्यान केले. तांच्यांनी एलिगेशन केला की एमपीटी तांकां भितरल्यान तांच्यो ज्यो शिप्स येता थंय तांकां भाडी मारपाक दिना. जाल्यार आतां आमी जी मिटींग घेतिल्ली ताच्या प्रमाणे एक तो विशांत नायक म्हणून आसा ते एमपीटीन टेंडर काडलेलो तो टेंडर ताणें घेतला थंय टॅक्सी कावंटर ऑपरेट करपाचो आनी ताणें एक एग्रीमेंट एक्झिक्यूट केला. त्या प्रमाणे हांवें तांकां सगळ्यांक सांगलां की तुमी ते कितें डॉक्युमेंट्स आसा ते हाडून दिया आनी मातशें हांवें डिसिजन आसा तें मागीर डिफर केलां एक 9 तारखेक. तेणी सांगलां लॉ एंड ऑर्डर म्हाका प्रॉब्लेम करपाक जायना हांगासर. दिशांत परब प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.